गोंयांत टायगर रिझर्व करपा खातीर कायदेशीर लढो सुरू आसतना हरमला एका रस्त्यार पट्टेरी वाघ दिश्टी पडिल्ल्याचो फोटो व्हायरल जाता। कांय दिसाळ्यांनी जाल्यार फोटवा सकट बातमी छापून हाडली। आता हो वाघ आयलो तरी खंयच्यान, ताचो फोटो नेमको कोणे काडलो म्हणून आमी त्या मनशाचो सोद घेतलो जाल्यार तो फोटो काडपी मनीसूय ना आनी तो वाघूय ना। पट्टेरी वाघा विशीं कांय हरमलकारांक विचारल्यार ते सांगतात तांकां खंय वाघूच दिश्टी पडूंक ना। हाचे वयल्यान AI इमेज वापरून फोटो एडिट करून हरमला पट्टेरी वाघ दिश्टी पडिल्ल्याची वावडी कोणी तरी पातळिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। तशेंच हो फोटो गुगलाचेरूय घालून पळयल्यार तो AI जनरेटेड म्हणून दाखयता। काल जो सध्या फोटो व्हायरल जाता तो पगले तू जो वाघ आसा तो पट्टेरी वाघ बिबटो वाघ पळयला, पण रातचे बी वाड्यार बी येता वाघ बी फोटो 10 पर्यंत तरी आम्ही असता। रातचे 10 ते 10:30 पर्यंत आम्ही हांगा 2-3 जाण भुरगे अशे आसता रातचे। ओके सर। तो पर्यंत हांवें काय आमकां त्या देवा हेचे वाघाचे दर्शन बी तसलें कितें तें आमकां आयकोंकूय येयलें ना। बरोबर। आनी पयले पासून ना तो खरोच फोटो वाघाचो आसा काय ना आसा ह्यो आतां आमच्यान सिद्ध करूं शकना। बरोबर। ते कोणी तरी सायंटिस्ट जावं आनी कोणी एडिट केल्लो आहा, बरोबर। कितें आहा काय आहा हे कोणी तरी पळोवन तो सांगूं शकता। बरोबर। ना हांवें पळोवंक ना बाबा। हां। हांव हांगा 4 हांगा उठ्ठा आनी येता भायर लगेक बी ओके। परत 5 तो येता, पावणे 5 असो येता हां हां। आनी हांगा सद्गुरू ठाकूर तोय येता हांगा हें करपाक बरोबर। पासय मारपाक तेका पण ते पण म्हाका सांगूंक ना बाबा वाघ हांगा दिश्टी पडलो म्हणून। सध्या हरमला वाठारांत ह्या देवळाच्या आजूबाजूक एक टायगर जो पट्टेरी वाघ फिरता म्हणून खंय तरी व्हायरल जाता आनी खंय तरी फोटो सोशल मिडियाचेर दिसपाक येता। हाचे तर आमी ग्रावंड झिरो रिपोर्ट करपा खातीर हांगा पावले जाल्यार हांगा जी घरां आसात, आजूबाजूची घरां आसात तांचें म्हणणें अशें आसा की हांगा अजून मेरेन तसलो वाघ आमी पळोवंक ना। आणि काही जाणांचें अशें म्हणणें आसा की बिबटो वाघ जो आसा पण खंय तरी ते जनावरां जी आसात तांकां हानी करता। पूण हांगा जर येवन जर पळयत जाल्यार किंवा हांगा लोकांक जर विचारीत जाल्यार लोक म्हणटात अजून मेरेन तसलो जरी वाघ आमी पळोवंक ना। खंय तरी सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता म्हणून खंय तरी लोक भियेल्ले दिसपाक येता। जो पट्टेरी वाघ जो ह्याच स्पॉटार फाटल्यान जे तुमी पळयतात ते कार आसा आनी जे देवाचे आर्क आसा थंयसून खंय तरी येता वच आसतनाचे फोटो जे आसा व्हायरल जाल्ले आमकां सद्या दिसपाक येता। पण तो खंय तरी आमी जेन्ना हांगा प्रत्यक्षान जेन्ना लोकलांक विचारले जाल्यार लोक म्हणटात अजून मेरेन तसलो वाघ पळयल्ले ना म्हणून। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणी।